पत्रकार परिषदेक सगळ्यांचे स्वागत करता। रमेश गाडी हे भारतीय जनता पार्टीचे साळगांव मतदारसंघाचे तसे जुने कार्यकर्ते, एक सामाजिक कार्यकर्तो आणि सगळ्या फिल्डान लेखक कवी अशे वेगवेगळे हातून तो बऱ्या तरेचें काम करपी। भारतीय जनता पार्टीची जी राजकीय घडामोडी जाल्यो त्या नंतर आमी संबंध मंडळ जे आसा ते सगळे मंडळ बरखास्त केले आणि आज सगळ्यांक कन्सल्ट करतकच रमेश गाडी हांचें नांव अध्यक्ष म्हणून आज आमी हांगा घोशीत करतात। येणाऱ्या 8-10 दिसां भितर संपूर्ण मंडळाची टीम ही रमेश गाडी हे स्वता डिक्लेअर करतले आणि त्या मतदारसंघा भितर साळगांव मतदारसंघा भितर पार्टीचें काम फुडें बऱ्या तरेन फुडें वयतलें। रमेश गाडीक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आणि तांकांय रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आजच्या तेंचें अध्यक्षपद घोशीत जातकच तांच्यांनी तुमच्या समोर जावन जरा सांगचें म्हणून। म्हाका 7 वर्सां आनी 7 दिसां आनी कोणी तरी सांगलेलें की साळगांव भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष जातलो जाल्यार हांव ताका पिशान घडवलो आनी हें तुज्या गुणाचें चीज तुजी आयडेंटिटी वाडोवपाक तुजो विकास करपाक फक्त हें भाजपाच करूंक शकता। भाजप सगळ्यांक निरीक्षण करीत आसता। हें पद घेतल्या उपरांत हांव जाणा की हें खूब चॅलेंजींग आसतलें म्हाका। तुमी रिपोर्टर्स जाणा आसतले की फाटले फावट आमचें मातशें गडबड जाली जेन्ना जयेश बाबाची एंट्री जाली पळय तेन्ना थोडे डिस्टर्ब जाल्लेले आसात। जे कोण डिस्टर्ब जाल्लेले आसा पळय तांकां बरें शांत करून वांगडा हाडप आनी वांगडा तांकां घेवन आमचो सीट जिखोवन दिवप हें प्रामुख्यान म्हाजें पयली ड्युटी आसतली। कितें आसता भाजपा इतली स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा की सगळ्यांक भाजपाची उमेदवाराची दावेदारी वाडपाक लागल्या। सगळ्यांक दिसूंक लागल्या की म्हाका मेळची म्हणून, हितून कांय वायट ना। मात आदी कशें आसतालें नाडी पळयताले आनी वय जातले पळय ते रोगाचें निदान करताले, इतलें सोंपें आसलें। पूण आतां तितलें सोंपें उरूंक ना। आतां मायक्रो स्कॅनिंग जावपाक लागला। जे भाजपाक हर एक उमेदवार निवडून हाडटना मायक्रो स्कॅनिंग करतात आनी तेची गवाय म्हटल्यार 18 राज्यांनी आमचो सरकार आसा। ज्या जाग्यार हिंदू मायनॉरिटी आहा त्या जाग्यांनी पासून भाजपाचो सरकार आसा आनी हें केन्ना घडना जेन्ना निवड समिती आसा पळय तेन्ना योग्य पावलान अनबायसली उमेदवार निवडून हाडटा। गोंयान पासून आतां तेंच चल्लें आसा। एक उमेदवार निवडप एक इजी ना आनी कोण डिस्टर्ब जाले जाल्यार तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय की आनी भाजपा आमकां शिस्तप्रिय पक्ष म्हणून सगळ्यांक तेची ख्याती आसा। तो इतर पक्षा भशेन ना। तितून हर एक मनीस एका एथिक्स आनी वॅल्यून बांदलेलो आसता। त्या खातीर वतात तो केन्नाय सुट्टा केन्नाय येता अशें जायना। म्हाका अभिमान दिसता की हांव साळगांव मतदारसंघाचो आयज कार्यभार सांबाळटा अध्यक्ष म्हणून। तानावडे भाई आनी आमचे सहकारी सावयकर सर मागीर जयेश बाब सगळ्यांचे हांव आभार मानता। तेंच्यांनी ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली, ही म्हाका ही दिली म्हणून आनी हांव तेचे भांगर करतलो। आनी आमचे 22 निवडून हाडटा अशें आमी जी कितें हें केल्या गर्जना केल्या आमी ती आमी खरी करून दाखयतले। भायर आमच्या सेंट्रलाक 1000 हॉर्स पावराचें इंजीन चालू आसा। आमचे ल्हानशें 100 पावसाचें इंजीन वचून तेका दसतलें आनी आमचो विकास आमची समृद्धी नेटान चलतली आनी गोंयांक तेचो लाभ जातलो। हें चिंतून हांव परत एकदां आभार मानतां आमच्या पक्षाचे की तेंच्यांनी म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून। देव बरें करूं। व्यासपीठावर उपस्थित पार्टी अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे तसेच सेक्रेटरी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर,
आयजूच नियुक्त जाल्ले मंडळ अध्यक्ष रमेश बाब घाडी आयज 20 दीस मायज जाता हांव पार्टीन एंट्री दिल्यात आणि अजूनपर्यंत आम्ही शांतपणे कितें एक बेज म्हणजे ग्राउंड लेवलार कितें रिएक्शन्स आसा तेजे ऑब्जर्व करीत आमची वाटचाल चलताली. टेलिफोनिकली लोकांक कॉन्टॅक्ट करताले आणि खुबशे लोक परत पार्टी कडेन येवंक सोदताले. जे लोकांनी रिवोल्ट म्हणून त्या दिसा दाखयलो पार्टीच्या कार्यालयाच्या सकयल देवले तितूनचे अधिकतर लोक आमच्या कॉन्टॅक्टान येयलेले आसा. पार्टीचो असो एक निर्णय जालो की आम्ही आता 20 दीस 15 दीस जावन गेले आम्ही आता सगळी आमची मंडळ जे बरखास्त केले ते परते स्थापीत करपाची गरज आसा. तर हे करता आसतना आयडियल मनीस कोण आसतलो तर हितून हू विल बी अ ब्रिज म्हणजे सगळ्यांक मिळून मिसळून घेवपी थोड्यांची मनां भिजोवपी आणि थोड्यांक आपल्या बरोबर घेवपी असो मनीस कोण आसतलो. जेन्ना अध्यक्षान रमेश बाबाचें नांव सुचयलें तेन्ना म्हाकाय दिसलें की द रायट पर्सन फॉर द रायट जॉब इन द क्रायसिस. म्हणजे जे क्रायसिस सगळ्यात मंडळां आसा फक्त सालिगांव मंडळ ना जे बरखास्त केले ते परत मंडळ परते आम्ही जर करतले जाल्यार द रायट पर्सन इज रमेश बाब. आणि तसो जरी आम्ही आधी ऑपोजिट वावरल्यात पण वी मेंटेन व्हेरी गुड रिलेशन. सगळे म्हणटा की दोगांचो स्वभाव एक सारको. रमेश बाब तसोच जयेश तूय. तेन्ना म्हाका दिसलें की रमेश बाब आणि तेची काम करपाची पद्दत लोकांक मेळपाची पद्दत आणि अक्रॉस सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी म्हणजे अक्रॉस कास्ट रिलीजन अक्रॉस सेक्शन म्हणजे शेतकऱ्याच्या पतान तो बिझनेसमॅन म्हणा हेचे कडेन तेंची वर्तवणूक. एक बरो लेखक नामनेचो लेखक एक बरो कोंकणी साहित्यीक म्हणून तेका थंय लोक वळखतात. आनी असो मनीस जर त्या पदार जर पावलो जाल्यार म्हाका दिसता हेचे खरेंच म्हाका फायदो जातलो पार्टीक फायदो जातलो आणि स्थानिक जे कार्यकर्ते आसात तांकां सुद्दां खूब फायदो जातलो. तांकां आपलो असो मनीस कोण तरी निवडलो गेलो म्हणून ते लोक आकर्शीत जातले. आणि अशेंच आयज फीडबॅक आमकां मेळटा. रमेश बाबाक जेन्ना पयली तेन्ना राष्ट्रीय अध्यक्षान शाल घातली तेन्नाच्या फ्रॉम दॅट मोमेंट ताका जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा त्या रिस्पॉन्साचेर म्हाका दिसता रमेश बाबाचो कॉन्फिडन्स आनी वाडलेलो आसा. हांव सदींच तेजे बरोबर खांद्याक खांदो मेळोन आमी काम करतले आणि साळगांवान जे डेव्हलपमेंट वर्क जावं जे पार्टीचो विस्तार जावं ह्युमन डेव्हलपमेंट हांव म्हणटा हे करपाक दोघी बरोबर काम करतले. हेच्या फुडें हांव रमेश बाबा कडेन मागीत की जे जे लोक अजून पर्यंत पार्टी कडेन जे मातशे पयस आसा तेंचे कडेन आमी पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून तांकां पार्टी कडेन परत हाडटले हेजो म्हाका विश्वास आसा. आणि रमेश बाबाची नियुक्ती केल्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करता आणि तशेंच अध्यक्षांचें अभिनंदन करता. थँक्यू. थँक्यू. चलो रमेश जालो मॅडम सांग मरे. फाटल्या दिसांनी सालिगांव पेडण्याच्या एक बातमी येता आमचं तिकीट कापताना चर्चा सुरू झाली पार्टी प्रेसिडेंट. पण कशें जाता निवडणूक ज्या वेळाचेर लागीं येतात तश्यो चर्चा खूब कडेन जातात. त्यामुळे त्या चर्चांचेर वचप ना. प्रत्यक्ष जेन्ना घडटा त्या वेळाचेरूच सारकें म्हणुया न्ही. चर्चा खूब आसतात न्ही आसतलेच न्ही कांय हे ना. नवीन नवीन चर्चा आसता. बट काँग्रेस आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात ते कॅन्डिडेट मागीर दुसरे कडेन वयतात. MG कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात ते दुसरे कडेन वयतात मागीर ते गट धरतात तांकां वेगवेगळे चर्चा आसा. त्यामुळे प्रत्यक्ष कितें घडटलें त्या वेळाचेर आमी फायनल पळोवया. आतां सध्या तरी कांय ना. थँक्यू. सर ते सालिगांवचे तुमचे अंडर टुगेदर फॉर सालिगांव पयलींचे तुमच्या मंडळान एक हें केला पयलींच्या कळया पयलींच्या आमचो रमेश घाडी जो आसा पळय तो त्या मंडळाचो सेक्रेटरी आशिल्लो. रमेश घाडी आमचो जुनो कार्यकर्तो. जशें आतां जयेशान सांगलें की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप आनी रमेशानूय सांगलें की एक चॅलेंज आसा सगळ्यांक बरोबर घेवन. त्यामुळे तसो विशय कशें आसता इमिजिएट थोडें रिएक्शन डेफिनेटली आसता. येणाऱ्या दिसांनी सगळें न्यूट्रल जातलें ऑलमोस्ट जायत आयिल्लें आसा. थँक्यू. टुगेदर फॉर भाजपा. हां टुगेदर फॉर द टुगेदर फॉर भाजपा ट्रान्सफॉर्मेशन जातलें तेचें भाजपा आणि ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस. ताका हें आसा